हे म्हाका दिसता हे जे कितें जालां पळय तातूंत आमी गोंयांत प्रामुख्यान बिकॉज ऑफ टुरिजम म्हाका दिसता फुडले आनी 5-6 म्हयने तरी वच फाटीं सरतले. नो डावट म्हाज्या परस तुमकांय खबर आहा कितले महिने एटलिस्ट टील ऑक्टोबर. काय पण tourism दोन गोश्टी आसा पळय. आमी मान्य करपाक जाय हे जे कोरोना व्हायरस आसा पळय कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स ऑफ अवर इंडिया आमकां सेफेस्ट म्हणटा ती गोवा. एक म्हणजे सेफेस्ट प्लेस, सेकंड टुरिस्टीक प्लेस. हाचो कदाचित आमकां आदले परस चडय फायदो जावं शकता. कारण पीपल मे प्रिफर टू गो टू गोवा बिकॉज ऑफ सेफ. दुसऱ्या कंट्रीतले जेन्ना एअरपोर्ट ओपन जाता हय हय. No, but because of बाहेरचे this, लोक can आले we take तर it lightly, sir? risk नो नाही. नो वी हॅव टू टेक व्हेरी व्हेरी सिरियसली. जेन्ना आमी एअरपोर्ट जेन्ना आमचे टुरिस्ट म्हूण येतले लोक थंय सामकी स्ट्रिक्टली चॅकअप वचपाक जाय. स्ट्रिक्टली मात सुद्दां जर खंय तरी डावट दिसलो गो बॅक. No, but do you think so? It can start too early once open. Oh, it will take नॉट some टू time. अर्ली हां. बट टील ऑक्टोबर 2020 पर्यंत तरी आमकां स्कळ सोदची पडटली. स्वच्छ पडटली. कळ सोदचीच So almost another 6 आमी months. रिस्क घेवपूच ना. No. इकॉनॉमी कितले आमकां लॉस जाता इकॉनॉमी म्हणजे तशी जर पळयशी जाल्यार इफ यू आस्क द पर्संटेज वायज मे से मोर दॅन 50 to 60% ह्या वर्साचो सीझन गेला. गेलो. मोर दॅन 60% ह्या वर्सा मेळटा. So to make over कितें करचें पडटा? कितलो टायम लागता? तरी आमकां हाची ओवरकम करपाक आमकां कितें प्लॅनिंग करची पडटली. नो डावट आमचे जे टुरिस्टीक प्लेसीस जे आसा इन गोवा ते आसातच. पण आनी एट्रॅक्ट करपाक आनी एक बऱ्यापैकी मॅसेज टुरिस्टां पर्यंत वचपाक म्हणजे बाबा गोंया ही सामकी सेफेस्ट, सामकी सेफ. हे कितेंच ना, कसलोच मनान दुबाव घेवन हांगा येवपाची गरज ना. इतली सेफ आमी वचूं शकता, रावूं शकता. ताचे खातीर आमी स्ट्रिक्टली काही जे हे जे आसात पळय नॉर्म्स जे आसात पळय ते स्ट्रिक्टली फॉलो करचे पडटा. केसी कमी आहा केसी कमी आहा हो मुद्दो घेवन गोंयाक परत प्रमोट करतले. केसी कमी नाही, केसच ना. केसच ना ते घेवन गोंयाक परत प्रमोट करतले. तेच घेऊनच वचचें पडलें आमकां. One more thing is that खलाशी नॉट ओन्ली बट तोंडान उलोवन जावचें ना ते. वी हॅव टू प्रूव इट. one more thing is that फाटल्या दिसांनी पळय तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें जालें. हांव तुमी तें जावन मागीर कशें तुमी थिंगा नाही एक बरें जालें तो एक एज्युकेटेड हय. एक्चुली इज ओरिजिनली फ्रॉम मांद्रे. पण ताणें कितें केलें ताचो हांगा बंगलो आसा पर्वरी. पण तो बंगल्यानूय रावलो ना कित्याक फॅमिली आपली सेफ करच्या खातीर तो डायरेक्ट हॉटेलान वचून रावलो. ते एक ताणें बरें केलें. तुमचे थिंगा प्रिकॉशनरी मेजर्स आतां कशें केलेले आहा? वन्स तुमी त्या हाडच्यान हें केलेलें आहा म्हणून कितें म्हणून त्या सायडीच्यान ना प्रिकॉशन प्रिकॉशन घेवन इवन हांवें प्रेस कॉन्फरन्स सुद्दां घेतली न्ही. करेक्ट. आनी जेन्ना जेन्ना अपील करतालो बिकॉज सस्पिशियस कोण दिसता म्हाका कॉन्टेक्ट करा. कॉन्टेक्ट करता इमिजिएटली हांवें 104, 108, 112 डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करून आपयतालो ताका घेवन वचतालो. ते घेतला प्रिकॉशन. 100% त्या बाबतीत सामकें हें केलां. ते कोणाच्यान म्हणजे भिवंक ना, कोणाकच भिवूं ना. पूण मागीर कितले क्रिटिसायज करूं पण म्हाजी ड्युटी म्हाज्या लोकांक म्हाज्या मतदारसंघातल्या लोकांक साल्वार करपाक. क्वारंटाईन सेंटर म्हणून हॉटेल्स आयडेंटिफाय करायचं काम चालू आहे. हय. त्याचं कितपत कुठेपर्यंत आलं? आता मला वाटतं ते जे काय करायचं होतं जे आता आपल्याला ज्याची गरज आहे तोपर्यंत झालेलं आहे. सीएमान आयज एक स्टेटमेंट केला की लोकांनी फुडें येवचें की आपणाचे कितें पूर्ण देशांतलं दिवचें म्हणून क्वारंटायन सेंटराक इफ दे आर विलिंग टू हय गीव. इवन इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एक 2 हॉटेलर आपूण फुडें आयल्यात. हो. जर तुका जर गरज पडली जाल्यार एकट्याची 40 रूम्स ताणें म्हाका विलिंगली आपूण सांगला आपूण रेडी आहा दिवपाक. सो गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस म्हळ्यार भाशेन पीपल हॅव कम विलिंग. हय आनी आमी जर ठरयलें प्रत्येक मतदारसंघातल्या आमदारान किंवा मंत्र्यान ठरयलें बाबा आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांक हे ज्यो गोश्टी जाय सगळेच म्हणटा ते सीएमाचेर सोडूंक जायना न्ही. ताका एडिशनल बर्डन आमी जितले करूं शकतात ते हेल्प करपाक जाय. ती हेल्प नॉट ओन्ली फॉर सीएम लोकां खातीर. लोकांक तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी थंय 6 महिने वर्स फॉरेन टुरिस्ट येवन रावतात आनी आतां बी आहा ते थोडे खूब पयलीं पासून येयल्ले. सो तांकां मागीर फुडें कशें कितें? नाही पळय म्हाजे पर्यंत बींग एम एल ए ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव जातीन लक्ष घालता. डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म करता आनी थ्रू डेप्युटी कलेक्टर ज्यो गोश्टी करपाक जाय थ्रू माय वॉलंटियर्स त्यो आमी करता. पण जालां कितें काही आमची संवय जाल्ल्या भायर सरल्या चैन पडना. आमी खूब प्रयत्न केले तांकां घरात बसून सगळें व्हरून दिवपाचें
पण तांकां आजच्या टायमार फेरफटको मारपाची संवय जाली. बडी पडोंक जाय तेंचे बडी पडोवन परत आमी खंय तरी पण आमी अवेरनेस कितें म्हणटा पळय त्या माध्यमांतून तांकां सांगत आसता पण विदीन कंट्रोल. आनी एक इशू म्हणटा पळय तो सी फॅरेजांचो आसा तुमी कसो पळयता हे पळय म्हाज्या मांद्रे मतदारसंघांतय आसात ना म्हणल्यार 6 केसीस अशे म्हणजे 6 भाव वेगळ्या तुमच्या गांवांतले म्हणजे मांद्रे मतदारसंघाचे. काल सुद्दां म्हाजेशी जेन्ना तेंचे पेरंट्स येयले हांव मुद्दाम तांच्या पेरंट्साक वचून सांगता नथींग टू वरी अबाउट. आनी एक मातशी 2-3 दीस कळस वचत पळय सुद्दां आमच्या ऑनरेबल सीएमान म्हटलें तुमकांय खबर आहा ताच्या फाटल्यान आमी सगळे आहा आनी तांकां साहजिकच तांकां आमी सेफ हाडप पळय आनी हांगाय सेफ दवरप आनी तांचे बरोबर तांचे फॅमिलीकय सेफ दवरप हे गोश्टी करपाक जाय. ओके मिटिंगा एक पर्सनल काम बरं थँक्यू. बरें.